잘난다. यार मन तो सब अला जरा खाले
पंढरीचे सूत्र नाही पंढरीचे सूत्र
माधव नारायण मुकुंदा माधव नारायण अच्युता अनंता कृष्ण दामोदर अच्युता अनंता कृष्ण दामोदर गोविंद श्रीधर गोविंद श्रीधर गोविंद श्रीधर श्रीरसिकेश रूप तुझे देवा स्वामी म्हणे मग हाची दे ध्यास स्वामी म्हणे मग हाची दे ध्यास पूर्ण करी आस पूर्ण करी आस स्वामी स्वामी म्हणे मग स्वामी म्हणे मग हाची निधी ध्यास स्वामी म्हणे मग हाची निधी ध्यास पूर्ण करी आस पूर्ण करी आस पूर्ण करी आस दर्शनाची रूप तुझे देवा रूप तुझे देवा माधव नारायण
ಸುಕುಮಾರ ಗೋಪಿಗಳ ಮಗಜಾರ ಇಬ ಚೋರ ಸುಕುಮಾರ ಮುದದಿ ಮುಕುಂದ ಸದನಕ ಬಂದ ಮುದದಿ ಮುಕುಂದ ಸದನಕ ಬಂದ ನದಿಯ ಮೀಸಲು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದ ನದಿಯ ಮೀಸಲು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಂದ ಆನಂದ ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾರ ಇವ ಚೋರ ಸುಕುಮಾರ ಗೋಪಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಜಾರ ಇವ ಚೋರ ಸುಕುಮಾರ ಹರೆಯದ ಪೂರಿ ಜಗದ ಗಂಗೋರಿ ಹರೆಯದ ಪೂರಿ ಜಗದ ಗಂಗೋರಿ ಭರದಿಂದ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆದ ಭರದಿಂದ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆದ
बोला
ಏನಡ स्वामीनारायण सत्यदेवता मंदिरो नूतन स्वर्णद्वार नूतन समर्पणांगभूतम् आदुरिता शक्ति द्वारदेवता प्रीत्यर्थे कल्पोक्त विधानेन द्वारपूजां करिष्ये तदा आदुरिता शक्ति निर्विघ्नता मुहूर्त निरीक्षणं च करिष्ये ओम सत्येनोता पिता भूमि सूर्येनोता पिता द्यो गणेनाद्या तेजन्तिर्विदो मादित्या सोमेनादित्या वरिण सोमेन प्रतिदेवै अतो नक्षत्राणामेजामुपस्थे सोमायिता सोमो मन्यते पतिवान्
श्रीस्तवागेश्वराभ्यां नमः नूतन द्वार स्थापना समया मुहूर्तमस्तु देवलग्नं सुचन्द्रदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीमदेन्द्रस्वामी मूर्ते सावधान सुलग्नस्य सावधान श्रीस्तवागेश्वराभ्यां नमः ब्राह्मण अर्चन पूजा करिष्ये नमोस्तुताय सहस्रमूर्ते सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः ब्राह्मणेभ्यः इदन्ते इदमर्घ्यम् अस्वर्घ्यम् देवालय इतिप्रमाणस्यना पुस्तकाला भक्तवृंदानस्यना एक परमदारकामन एक वेदपुरुषार वाक्य त्या प्रकारस्यना परिचय म्हणून मला निर्णय करून घेऊन एक स्थान मटा एक कमिटी केली त्या कमिटीन तो पुराजनाला ಒಟ್ಟು ಮೇಣ घेऊन एक 30-35 जण घेऊन सदस्य गाव परगावाचे ಒಟ್ಟು केलाय तसंच एकाला एक मूलनिधी म्हणून असना संग्रहण करून घेऊन काण घेऊन आलेली तसंच एकाला असं एक सुरू राहिला म्हणून आम्ही एकूण सगळा निर्धार झाला तसा तसंच एकाला ना बटमा मला की त्यांनी प्रार्थना करून घेतली यो मुहूर्त म्हणून त्यांनी अध्यक्ष रूपात राबवून घेऊन काम करायला त्या वेळेस की ना मुहूर्त समोर्त आहे म्हणून त्यांनी प्रार्थना करून घेतली अभय प्रसाद देऊन अनुग्रह कोणा स्थळारी दोन दिवसा दोन पदावेश येऊन स्थळा रस्ता ओळ शक्ती मिसळ शक्ती रस्ता एकानका स्वर्ण सिंहासनावर बसले योग तीन किलो अभिनय करायचं सागे स्वर्ण सिंहासन त्यातला निर्णय केलाय ते बॉक्स आला तेव्हा तेव्हा त्या संतोषाला मीटर पैसे कंचे अनुग्रह करते आणि पुढच्या गाण्यापाशी तेवढ अनुग्रह देऊन तसे तेव्हा अनुग्रह कोणा केले कामा तेव्हा सार्थक नव्हता तेव्हा आले सानिध्य वाटून वेस्टी दिला रे सगळे जगाच्या बॉक्स वेस्टी काढली तेव्हा सर्व शांतरक्षण करून गणपती मामा आशीर्वाद केला त्या मुहूर्त माहिती मुहूर्त राहिला मुहूर्ताच्या जेव्हा राजनाथ समर्पण केलेला प्रथम रूपात देव स्वीकार करता आणि सर्व बजेटांसाठी पुढे अभियान घेऊन देव बरे पण निघता म्हणून आम्ही कमिटी तर्फे ना विनंती करतात नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः दक्षिणावदा विद्यमाने भजन्ते शामन्तप्रभुराजोः
प्रयत्न
समेतो भूत्वा जुहुयागाक्षयाम्यहम् सूर्यं पञ्चदशञ्चर्चा श्रीकामस्तनकं जले पद्मानाय पद्मसन्ते पद्मप्रिये पद्मजलाय दाक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुमोदे पद्मादपद्ममये सन्निधस्व पद्मानने पद्मानने पद्म पद्मदायै गोधायै धनदायै महादायै ओम प्रकृते नमः विकृते नमः विद्याये नमः सर्वभूतहितप्रदाये नमः शब्दाये नमः विद्युते नमः सुलभे नमः परमात्मिकाये नमः गणपतिपटके राजे नमः पद्मालयाये नमः पद्माये नमः सुजये नमः स्वाहाये नमः धन्याये नमः हिरण्मये नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाये नमः विभावे अन्नप्रभो विभावर्ये नमः अदित्ये नमः आदित्ये नमः दीप्ताये नमः वसुधाय नमः वसुधारण्ये नमः कमलाकान्ताय नमः कामाब्धे नमः कमलसम्भवाय नमः अनुग्रहपदाय नमः बुद्धये नमः नगाय नमः हरिवल्लभाय नमः लोकाय अमृताय दीप्ताय लोकशोकविनाशिन्ये नमः धर्मनिलयाय नमः लोकमात्रे नमः सत्ये नमः विमलाय नमः विश्वजनन्ये नमः दुष्टे नमः दारिद्र्यनाशिन्ये नमः वीत्ये नमः प्रसन्ने नमः शान्ताय नमः शुक्लमाल्याम्बरदाय नमः भास्कर्ये नमः निर्वस्त्रयाय नमः नमः दूतदीपके नमः हेममालिन्ये नमः धन्या हिरण रमा दुख नहीं पद्मा वो दे दे कवर कार्ड रमा ये नमः पद्मा महाराज भयाय नमः जगंड निवार नीराजनाख्यं कर्मकरिहे ओम आरती जमाना ये 1 2 छोड़ बेचा बाबूजी सब आंटी ला जाता है आरती ओम सन्ति देवाः विज्ञानवृत्तिं कुर्मे गृहेते व्यापनं कुर्मे वर्णवृत्तिं कुर्मे भूतिं कुर्मे गृहेते
धान्यलक्ष्मी नमः मित्रलक्ष्मी नमः भारदेवताभ्यो नमः मन्त्रमुद्राञ्जलिं समर्पयामि पुरुषार्थ सिद्धार्थ महादेवानां देवस्तेर्य आयुरारोग्यम संकल्पित आरोग्यतासिद्धि स्वर्णद्वारा तथा च स्वर्णखचित सिंहासनधानेन भगवान् तस्सति नार्पणोतो कप्यदामिति वरदो भवतो मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोस्मरणपूर्वकम् यत्किञ्चित् सफलं कुरु
ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ महालक्ष्मी विष्णु वामांक संस्तुते प्रत्यक्षं कुरु मे रूपिणी रक्ष मां शरणागतम नमो नमो सत्यदेवता माता धर्मदेवता। सभा कार्यक्रमाचे आरंभ प्रार्थने फोटो आरंभ जाता पुटाणी सत्यश्री भट गणेश वरदा मां पाहि गौरी नंदन गजवदना गणेश वरदा मां पाहि
समयांतू आम्ही डेव्हलपमेंट पळयता आसतली फादर्स डे, मदर्स डे, एल्डर्स डे हे पूर्ण असत. सहस्र सहस्र वर्षा पूर्ण करून भारत सनातन वर्षांतू आमगेल्या ह्या देशांतू पितृपक्ष भाद्रपद कृष्ण 15 दिवस मालगड्या पित्रा खातीर रिजर्व धरली भूमी आमगे भारत वर्ष आम्ही परंपो वर्ल्ड ते फॉलो करता आसले अंत तांकां पुरा उडकास करून आम्ही आश्चर्य अंतू नवदुर्गेक आपयता ती ते संभ्रमांत भागी जाता ती मलगड्याला आशीर्वाद घेऊन हे उत्तरार्ध दक्षिणांतू आम्हाका स्वर्ण सिंहासन समर्पण केलेल्या शुभ संभ्रमांतू आम्ही पूर्ण भागी जालेलो आसा. आता सर्वांकय स्वागत दिता असं विनया विजेंद्र भट आणि सर्वमंगला मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते. हे सुसंदर्भेरी हंगा उपस्थित सर्व भजक वृंदाक उदार दानिक वैदिक वृंदाक हे समारंभांतू प्रत्यक्ष आणि परोक्ष जाऊन सहकार केलेले सर्वांक श्री सर्व सत्यदेवता धर्मदेवता मंडळी तर्फेन आणि नूतन स्वर्ण सिंहासन निर्माण समिती तर्फेन सर्वांक हार्दिक स्वागत सुस्वागत करता. आता प्रस्तावित जावन दोन उतर उलोवपा म्हणून वेदमूर्ती अशोक भट हांकां निवडून घेता. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम माता पिता त्वं गुरु सद्गति हे त्वमेव संजीवन हेतुभूताः अन्यन्यमन्ये जगदेकनाथे त्वमेव सर्वं मम देवी सत्ये. आम्ही आराधन करतो सगळे एक सत्यदेवता कृष्णाची गोचर शक्ती म्हणतात म्हणून आमकां गोचराक कोण श्रद्धा भक्ती विश्वास दवरून आसता तांकां मात्र ती गोचर जाता. पुरा वस्तू एक लेट केल्यार जळटा ते पुरा जेन्ना देखता हे तशें न्ही. कोणाक आत्म विश्वासान भक्तीन कोण प्रार्थना करता तांकां ते प्रत्यक्ष रूप देखता म्हळ्यार एक शास्त्र. त्या प्रकार ही अगोचर शक्ती म्हणा कशी म्हणाली सहस्रार वर्ष दुखून आयला एक युग युगांतर दुखून असणार असंच शक्ती आयला. असंच ते आमगेले अशोकवना भितर म्हळ्यार फाल्गुण भोवळ बिदिगेक अशोक व्रत म्हणून आसा. तसंच ते फाल्गुण भोवळ बिदिगेक आमगेले अशोकवना भितर सीता देवीने पूजा केला. ही कृतयुगाक मारुती म्हणून गेलं नाव. तशी ती तदनंतर असते मल्लिका देवी म्हणून त्रेतायुगा नाव होता. द्वापर युगाक अपराजिता म्हणून आमगे पुष्कळ पुराणांत येता अपराजिता म्हणून. ही कलियुगांतू तिका नाम कशें म्हणत गेले कालरात्री म्हणून. कालरात्री म्हणाली अपभ्रंश जावन घेवन आम्ही करलुटी म्हणून आपयताची तशी ती गेले सत्यशक्ती म्हणाली अगोचर शक्ती दोळ्याक देखना असंच ते शक्ती आमगे वंशाक मगड उगवून असतना ती बोलवून घेऊन आयला. तसंच ते कालार असतना या गडगडेक या कुटुंबाक एक साधारण जाग्याक एक 500-5.5 वर्साच्यो इतिहास या जाग्याक सत्यदेवते विषयांत आसा. तसंच ते सत्यदेवते हांगा या ग्रामाक एक स्थानारी सुरे आयली. तदनंतर असकेना एक 180 वर्सां फुडें 100 म्हळ्यार 180 वर्सां फुडें आमगेले मलगडे सुब्राय भट म्हणून तागेले बायल एक असकेना ती आमगेले कटिलांतू पै कुटुंबाची ती सदस्य ती हांगा घरकडे ती येता वता आशिल्ली. येवचे वेळार तिका बामणाल घरकडे येवच्याक सगळी एक भीती जाता म्हणतना आसकेना न्हंयतू तिका एक तांब्या भितर एक आव्हान जावन ती शक्ती मेळ्ळी. तसंच ती शक्ती तिका आवेश रुपार आयली. तदनंतर आसतना तिगेले सुन्नेक 15 वर्सां आवेश आयलो. तिका 90 वर्स बरी आवेश आयलो. तदनंतर आमगेले चंद्रकांत भट मामाक कळ्ळें आवेश आयलो. हे अशी कशी म्हळ्यार आमगेले घरकडे एक तिका मेळ्ळो तसले एक तांब्याचो एक सान एक पात्र आमगेले घरकडे एक तांब्या कळसो घरकडे आशिल्लो ना जाल्लो. ना म्हणतना आमगेले मलगडे पुरा घरकडे आशिल्ले पुरा तांब्या कळसो ना जाल्लो. इथे ती नाव आहे म्हणून मना दुःख जाल्लें. म्हणटना कोणके एक दैवज्ञान की कोणके सांगले कसा म्हणा ती आसता तुमकां ती कसं म्हणा अगोचर जावन तुमकां देख येता तुमकां ते कळ्ळी म्हणून म्हणलें. तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ दीस भितर आसकेना म्हाका सपना भितर म्हगेल्या अम्माची
मग अम्मा तोंड होड जाऊन देखील आणि अम्मा आणि मक्का नाणी म्हणले अम्मा नणवचक अम्मा कमी कशी नणवचे म्हणून आलोचन केलं साधारण 82 इसवी अंतू नोव्हेंबर महिन्यांतू त्यांना कशी जल म्हणारी हांव देवाक आंजनेय पूजा करता आशिल्लो देवा अभिषेक केलो तसले तीर्थ हाण घेवन एक संकल्प केला 24 दीस भितर आमगेलो अम्मा भितरच घरांत देवा कोणान तिक्क आमी ते एक प्रोक्षण करुया म्हूण लेखलें आमी ते प्रोक्षण करचे वेळार थंय म्हागेल्या भावाक 18 दिसान असकेना आवेशू आयलो 24 दिवस हांव संकल्प केलेले 18 दिवसान आवेश येतना ते आवेश म्हणून आमकां येतना मना भीत जाल्ले सांगिल्लें उत्तर पुरो आयकतना जाल्लें सत्य आसा पुरो जाल्यार आमकां आयकतना भंय करता तसल पुरो उत्तर पुरो येतना कशें म्हळ्यार मागीर कसकी म्हणून मना भीत जाल्ले कडे प्रश्न मार्गार पळयतना ते सांगले कशें म्हळ्यार कुटुंबाची शक्ती आवेश आयला म्हणून तदनंतर असकेना दैवज्ञान सांगलें त्या प्रकार मागीर कडेन कुटुंबाची ಒಟ್ಟು मेळ घेवन आमगेले सुंदरमाये तिकडे कಡೆ वतना 3 ಮತ್ತೆ रात दवरून घेवन आवेशू मगेल 9 शक्तींतू 7 शक्ती दिला चेडा एक शक्ती मगेल जीवनांतर असकेना दिता एक शक्ती हांव हांगा गुडी गोपर कोण पूजन करून आयला सरी स्थळाचेर जेवकाचें म्हळ्यार खातीर हांव मगेल पायपंदा दवरता म्हूण तिगेलें वाक्य जाल्लें त्या प्रकार असकेना 1983 इसवींतू चंद्रकांत भट मामाक आवेशू नोव्हेंबर आशिल्ले 29 तारीखेक प्रारंभ जालो आवेशू तिगेले आज्ञे प्रकार असकेना आमी थंय मार्गशीर भोवळ अष्टमीक कुटुंबीक जावन घेवन आमगेले मलगडपुरा चिमकलेची तसल ते कालार तिगेले आदेश जाल्लो धन्यान रेतार गेले नंतर तुम्ही प्रार्थना करायची आवेश मुखारसून येता म्हणून तशी आवेश आयलो तसल ते कालार असकेना बाळिगा कुटुंबाचे तिक दिवस तसल कोल एक दिल्लो तेन्ना तिगेले शक्ती प्रकट जाल्ले शुक्रार मंगळार आवेश येवन घेवन अशी मुखारसून वता आशिल्ले 88 इसवींतू तिगेले मूल गर्भगुडी जीर्णोद्धार जाल्ले तदनंतर 92 इसवींतू हे सत्यदेवता मंदिर निर्माण जाल्ले 92 ಅಂತೂ 1 ಮಾಸ ನಂತರ ಆಮಗೆಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ್ಯಾನಿ ಏನು ಹಂಗ ಲಘು ವಿಷ್ಣು ಹವನ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಸ್ಕಿನ ದಾವನ್ ಸ್ವಾಮಿಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜಲ್ಲೋ ತದನಂತರ ಸ್ಕಿನ 8 ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯ ರೂಪಾಯ ಪೀಠ ತದನಂತರ ರೂಪಾಯ ಚಸ್ಕಿನ ಬಿತ್ತರಿ ದೇವಾಲ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಂಟಪ ಜಲ್ಲೋ ತದನಂತರ 96 ಇಸ್ವಿಂದು ಆಮಗೆಲೆ ಮಂದಿರ ಜಾವನ್ ಏನು 4 ವರ್ಷ ಜತ್ತಸ ತಸಲ್ತೆ ಕಾಲ ಅರಸ್ಕಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 31 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಳವೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾನಿ ಅಂಗೇವನ್ ಏನು अंगा देवाल सानिध्य हांगा पूर्ण सर स्वर्णपलाचेर तुमी आराधन करून आयल्याची देव हांगा आसा तुमगेले फाटीबलाक आसा तुमगेले ओटू आसा म्हणून स्वाम्यान सांगलें आनी हांव स्वाम्याक सांगिल्लें आमी सांगच्या न्हय की म्हणून गोतना स्वाम्याला सांगिल्लें स्वामी 31 तारीखेक तुमी दिल्ला मुहूर्त चांग दिवस हांव मुहूर्त काण पळयतना वसंत पंचमी तसल ते वसंत द्वादशी चैत्र शुद्ध द्वादशी म्हणून चैत्र शुद्ध द्वादशी तसल ते काल आरस्किना स्वाम्यान येवन घेवन स्वर्णपाल हांगा दवरले स्वर्णपाल देवतना स्वाम्यान अभिजन मुहूर्तार दवरका आशिल्लें म्हणून हांव स्वाम्याला विनंती केलें स्वामी वेळो जालो स्वामी आतां मध्यान काल जालो स्वामी म्हणून म्हाका अन्न आपयल स्वाम्यानी वयर तो कसं की सांगता पडला रे कसं की सांगता पडला तो काय ना आमी स्वर्णपाल दवरला रे मुखारसून ह्या जाग्यार स्वर्ण सिंहासन जातलें म्हणलें स्वाम्यान वैराजना तो कसं की मन हांव आलोचन करता आसता कसं की एक मुहूर्ता वेळार कसं की एक आसा चैत्र शुद्ध द्वादशीक आजीक एक कोणालकीन एका देवान बसून घेवन एक 5 ब्राह्मणांनी एका देवाक हंगे एक दूधपाक निवेद्य करताची तसल ते कालार स्वाम्यान सांगलें स्वर्णसिंहासन जेत्ता म्हूण सांगलें स्वर्णसिंहासन जेत्ता म्हूण सांगतना मागीर हांव समाधान घेतलें कळ्ळें या आमी वैकी न्हय म्हूण लेक्चर जायना जाल्यार स्वाम्यान सांगलां स्वाम्यान सांगतना तें उत्तर तशें आशिल्लें जाल्यार आमी हांगा 27 सालिग्राम हांगा पूज करता आसाची नित्य 10 सालिग्राम चोग्ग आसा आमगेल्या गांवांत हांगा कशें आशिल्लें म्हळ्यार पुढे पुरा कಡೆ गोरव आशिल्ल्याची त्या गोरवांक दारकाण हाडतना तांणी हांगा सत्यदेवते पेंट ಅಂತ स म्हळ्यार खातीर जावन घेवन गायेची दूध तांणी तुळशी कट्ट्याक एक चंबू घालून घरा भितर व्हरता आशिल्ल्याची पुडदुकून आमगेले हांगा चोलना आयला एक 10 घर आमगेले यजमानांचे भायर आसा तांगेले घर कडेन तशीची तुळशी कट्ट्या लागीं घरकड केलेले धार काढायला दूध घेवन ते येदे घालचे उरलेले भितर वचे अगोचर शक्तीक एकदांनी प्रार्थना करून घेवन आशिल्ल्याची जाल्यार कालान भागान करतना कसं म्हळ्यार गोरवां उणी जाल्ले तशी पॅकेटां दूध येतना ते ಕೆಲವು ಜನ असमाधान जावन घेवन पॅकेटां दूध घालची नाका म्हणून तांणी कसं करता म्हळ्यार आतां धनुर्मासान तांकां येवन देवाक एक फळ ओपसून घेवन मोगार दिवन घेवन कुंकम दिवन वतात ते जाल्यार कितलेकी लोकांक आमकां ते पैगांवांत फ्लॅटांत आसाची हांगा आसाची म्हूण सांगून तांगेल्या घरकडे शक्तीक आमी हेचे जाग्यार नमगताची म्हूण सुंदरमायल कळगा तितून तोळून आयला हांगा तांणी मोगार दिवन घेवन तिका कसं तिगेले येता शक्ती ते धनुर्मासान येवन नारळ कितें अर्पण करून घेवन पांय पण वताचे असल कितकी कुळाव आसा तसल ते कालार आसकी ना आमी
27 म्हळ्यार 27 सालिग्राम वामनो त्रिविक्रमो वेणुगोपालो लक्ष्मीनारायण असलपुरा सालिग्राम पवित्र सालिग्राम आसाची आनी 10 विंगड सालिग्राम आसाची मागीर मस्त आसाची तसल ते सालिग्रामाक उद्दा घालचे आसा तसल ते कालारी आजी आयचे दिसा कस ना आमगेले हे स्वाम्यांनी येवन घेवन 27 वर्सां चलता आसा म्हाका ते उडकास आयले 31 तारीखेक स्वाम्यान सांगिल्लें सिंहासन म्हणून आज आमी दवरलेलो कळबा 31 वर्स जाता आसा म्हणटना आमी बसून हांव येची पळोवचें टॅली करचें विंगड कसले कोणें सांगिल्लें आयकूत ना अशें गणीत मात पळोवचें पळय आजी स्वाम्यान सांगिल्लें उत्तर 31 वर्सां जाल्लें 31 तारीखेक सांगिल्लें तांणी एप्रील अक्का खंयचे चैत्र शुद्ध द्वादशीक मुहूर्त काण आमी धर्मसिंधून काण पळयतना 33 कोटी देवतेन ಒಟ್ಟು जावचो दीस हो म्हणून परम पवित्र दीस हो म्हणून व्हड दीस हो ते आजी देवान वाक्य सत्य करून दिलेलें आसा तशी आसकी ना 92 तांकां हे जाले नंतर 96 स्वर्ण फल दवरून पूज केले 97 रजत ऋतू जाल्लो तदनंतर 2002 आमगेले सत्यदेवता सभागृह जाले सभागृहा नंतर आसकी ना 2009 स्वामीनारायण देव प्रतिश्ठा जाल्लो ताजे फुडें एक नागबन जालें तदनंतर आसकी ना एक 13 इसवींत भोजनशाल जालें मागीर सहस्र कुंभाभिषेक रजत हे वर्स म्हणजे देवाक आसकी ना रजत महोत्सव दोनी आचरण जालो आजी आयज आसकी ना देवान सुप्रसन्न रुपारी अनेक संतांक हे करता इता म्हणारी देवाक एक तुळशी जवळ आणणारी भक्ती आम्ही भक्तीन दिलं तसं तुळशी जवळ परमात्मा स्वीकार करते तशी आसकी ना स्वर्ण म्हणाय कसं म्हणारी एक सुवर्ण चांद वर्ण जावन देखता दोन्ही म्हणा स्वर्ण घेणे पक्षाला तम विवक्षण तशा कोण शरण पडे तांकां ती आश्रय कोण दिता सध्या नेमकी कसं म्हणारी आमगेले अन्न नावसाण वैरजना अशेची म्हणून स्वाम्यान सांगिल्लें सिंहासन जाता म्हणून हांव आयकलां अन्नाल्या सांगिल्लें उत्तर सध्या नेमकी आजी स्वर्ण सिंहासन जाल्ला एक विशेष कथा म्हणारी आजी सर्व पित्र एक राशी लोक हंग येवन घेवन देवाला सेवा करताची कितलीकी लोक आले आन हंग येवन घेवन चिरडबाळा बर जावका म्हणून सत्यदेवतेले प्रसाद घेतिल्लो आसाची देवान तांकां चिरडबाळा बर कोण दिला चेरड मलगड्या वयर तांकां प्रीती वाचले दिवका सर्व पित्राल अनुग्रह जावका तांणी बक्षून आयिल्ले काय ना मलगड्यान विश्वास दवरून आयिल्ले काय ना स्वर्ण पिठारी देवान अलंकार कोण बसचे जाल्यार स्वर्ण सिंहासनारी गंधर्व यक्ष इत्यादी कसं देवाले गुणगाळ करतले नसकेना त्या स्वर्ण पिठारी स्वर्ण सिंहासनार बसचे सज्जल निमित्त कसं म्हणारी सर्व पित्र म्हणा कसं म्हणारी पालन करतले सज्जल निमित्त कसं म्हणारी पालन करतले आमगेल्या मलगड्यांनी म्हाका अन्नाल नक्षत्र आज आयला हस्ता नक्षत्र आज आयला आयज जाका तेजेवन सर्व पित्रांनी आमगेले सुब्राय भट्टो तशें मलगड शांत भट्टो तिगेले सेवा करून कृष्ण भट्टो जेवो ಇನ್ನಿತರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಏಕಲಾಶ ಇವನು ಹಂಗ ತಿಕ್ಕ ಪೂಲ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ಕೊರ್ನು ಅನ್ನದಾನ ತಂದುಲ್ ದಿವನ್ಕಿ ತುಪ್ಪ ದಿವು लावनकी पुरा आयिल्ले आसाची तांकां पुरा देवान आसकिना संतोष दिवका आनी हे पित्र सर्व पित्र कार्याचार्य आसकिना तांणी सांगिल्लें आसा तांगेले आशिर्वाद पित्राले आशिर्वाद आसल्यार पित्रांनी देवाल्या मागची गई आमगेले चेडवाळा बर करी म्हणून नातल्यार आमी वचून 1000 पटी माती मारल्यार हांवें देव उरलें ना काही तांणी पित्रांनी एक म्हगेले पुत्तान म्हाका तिळा उद्दा सोडला म्हाका एक अशें केला म्हणून तांणी एक प्रार्थना केला री तांणी दसखत घालून देव तांकां काम करी कोण दिता काही हे पुरा शास्त्र सिद्ध तशी आमकां एक सर्व पित्राल एक उडगास करच्यो एक आश्रय करता आसलो दिवसूय मेळ्ळलो आसा आज हे सकडांनी मेळून ಒಟ್ಟು मेळून घेवन देवाक सिंहासन अर्पण केला देवान संतोषार घेतिल्लें आसा तदनंतर आसकी ना हांगा कल्पद्रुमा पूजे जाल्ले आनी देवाल विनियोग प्रत्येक आसकी ना सकाळार आसकी ना देवान करून घेतिल्लें आसा आनी अन्य कशें म्हळ्यार आमी वर्सावधीक आसकी ना एक देवाक हांगा आमगेले दैवाक एक कोल म्हणून दिवचें आसा ते कोल दिवतना आमगे कोरोना वेळार आसकी ना मस्त दुख्ख जालें आमी जाल्यार एक असो किंचित मटाक सेवा केला तसल ते कालार आसकी ना देवान सांगलें कसं म्हणा दैवान सांगिल्लें नूडी कसं म्हळ्यार आमी उच्चारण पळोवत न्ही दैवाल ते जाग्यार जाल्यार नूडी पळोवची दैवान सांगिल्लें उत्तर कसं म्हळ्यार निकलेग योग्यते उंडो येन भाग्य देवते म्हणून ती सांगता आसा पयलीं आतां 2 वर्सां कोलाक एक सांगता निकलेग योग्यते उंडो येन भाग्य देवते म्हणून तेज्या न्हू आमगे सत्यदेव देव करलोटी पुढे पुरा घरकडे दरवंदार बसता आसले देव आमी भाग्यದ लक्ष्मी पद म्हणतना ते म्हणताची सत्यकेतो ओर्व साधू सज्जनारा म्हणताची म्हळ्यार तंतू येयला ती दरवंदा देव लक्ष्मी ती सत्यकेतो ओर्व म्हणून सांगून तंतू येयला आनी प्रत्येक विशयांत कशें म्हळ्यार ती भाग्यदेवते वई म्हणून आमकां देखेला इता म्हळ्यार 35 वर्सां फुडें कसं की एक योजना गावन ते तई निविल तसले मस्त सदस्यान ಒಟ್ಟು मेळून मुखार वचून गेले तसं एक फंड करून घेवन आज देवाला कसं की एक मुखारी ಒಟ್ಟು मेळून घेवन करता असो संदर्भ जाल्लो आसा ह्या सिंहासन देव प्रितीन स्वीकार करो सकड भजक
गांव परगांवांत तसाची आनी उदारता आनी मस्त जना कसकिना आयच्या दिसाक येवच्या जायना ताणें सांगलें इता म्हळ्यार आमगेलें मलगडाल काम आसता महाळ आसता आमकां येवच्या जायना अनानुकूल आसता म्हणून सांगलें जाल्यार तांणी हे दिसार असकिना अपरण करतना हाय नवरात्री संतोश आमी येवन देवाल नडार तीन विराजमान जाल्यार पळोवन देवाल प्रसाद घेताच म्हणून सांगलें प्रत्यक्ष परोक्ष जावन सहकार केल्ल्यांकय आज आयिल्ले तसले आमगेले सट्ट भक्त बांधवांकय देव अनुग्रह करो मुखार सून असकिना देव यशस्स दाखोवन देव संक्रांकय आयुरारोग्य क्षेम सुख संतोष धन धान्य संपत्त यशस्स देवन सत्यदेवतेला अनुग्रह करतना आमी घरकड एकांत जावन बसल्यार तिगेलें स्मरण केल्यार ती आमगेले येवन उलयता हे शतसिद्ध कोणाकय अनुभव आसता पुरो आमी आपतकालार जेव्हा कसले येवन बसलो तिगेलें आलोचन केल्यार आमगेले निर्धार खंयचे म्हणून ती सांगता कोणालेय मुखांतर तिका रूप म्हणना खंयचेय रूप घेवन येवन सांगता असल मस्त जाल्लेलो आसा देव आमकां सर्वांक अनुग्रह करो आमी देवा लागीं मागचे देव आमकां सर्वांक उत्तर होतं कल्याण करून बरे रुपार देव चलो म्हणून सकडाळे तर्फान वैर विराजमान जावचे नवदुर्गा महामाया महारसा नारायणी तशी आमगेली सरस्वती म्हळ्यार जम्मू काश्मीरातून तकडा येयली आमकां हांव दक्षिण भारता यात्रे वतना गंगोळेन तो एक कोणकेक घेतिल्लो तसलो फोटो म्हागेल्या दोरो दिल्लो हांव तांकां दित तशिल्लो जाल्यार म्हागेले एड्रेस वयना ते वयना तांणे तेकडे हांवा कडेन हांगाण दवरलो घरा कडेन मागीर ताका रुपया जाले आनी एक जाले तोची फोटो म्हळ्यार ती आमगेले वट्टी येतना हांव मोल्ला घेवन येवचें न्ही ते आमगेले वट्टी येवचे तशी सरस्वती जाली मागीर मध्य ग्रामदेव सत्यदेवतेक पिठा प्रभावळी इत्यादी जाले सक्कड ती विराजमान जावन सक्कड बदकांत अनुग्रह करून कुटुंब वर्गांक अनुग्रह करो आमकां तिगे सेवा करतले शक्ती दिवो चेरड बाळाक चांग बुद्धी दिवो चांग ज्ञान दिवो यशस्स दाखोवन दिवो तशी आसकिना श्रद्धा भक्ती विश्वासान तिगेले पूजा करतले भाग्य आमकां दिवो म्हणून प्रार्थना करून सक्कड बजाकांक देव उत्तरोत्तर कल्याण करून दिवो म्हणून देवाल्या मागून सक्कडांक एक प्रितीन आशिर्वाद करता अत्यंत सुंदर जावन संक्षिप्त जावन तांगेले जीवनानुभव तीर्थरूप जनार्दन भट लागायतू जाल्लेलें आमगेले मुंदरी आमेल मुखार सादर केलां वेदमूर्ती अशोक भट हांणी सत्य तूं सत्य देवता अम्मा लेगी अम्मा म्हाका हें जेवका म्हळ्यार खंयची अम्माई दीन म्हणा कटू माता केदनाय आसना काय कडक आना शेपुरो डिसिप्लिन आना शेपुरो अम्मा आसना अम्मा केदनाय चेरडू अल्पर जावन खंय आसले रे चेरडू ती तांगेल खातीर बरेपणा खातीर खंयची दूर खंयचे परदेश आसले रे तांगेल खातीर देवा लागीं मागता तसले एक अम्माले प्रतिरूप आमगेल अम्मा सत्य देवता आतां हांव संक्षिप्त जावन आमेले येद्रा बयसून आशिल्ले तांणी केदनाय निरीक्ष करनात येत्तर सीट जावका म्हणून विश्वजीत राणे आमगेलो टू आसतली तांगेलो परिचय गोंयांतू संग्रह करतना गुगल वचून पळयतना अद्भुत व्यक्ती एक संक्षिप्त जावन तुमेल मुखारी दवरचे संतोष पावता सपत्नीक विश्वजीत राणे हांगा उपस्थित आसा ती आमी जी प्रधान जावन पळयता कसं जालें म्हळ्यार तांणी तांगेले एक अळिलू सेवे हांव तांकां प्रितीन तांगेले गांवांत कशी जान आपयता की बाबा हांवें बाबा म्हणून आपयता म्हळ्यार तांकां प्रितीन पुराजान थंय आपोवचें बाबा म्हणून नवे वय प्रितीन आपोवत तें कसन जालें ती की कोणाल जालें ती की समाधानान तांगेले कश्ट आयकून तांगेले संतोश भाग जावन तांणी मंगलांतू आसती अमंगलांतू आसती जनाल ಒಟ್ಟು आसती ह्या गोंयांतू तांणी केलेलो अभिवृद्धी गोंया वचून पळयलें करता म्हळ्यार गोवा आनी आमकां तितले एक अविनाभाव संबंद गांवां आसूं मुंबय आसूं ती आमगेलें जान गोंय चोट्टू वर्सा एक 2 वेळा 1 वेळा वचून ते आमेले कुलदेवळा भेट करनातल्यार आमकां जिवा समाधान जायना तसले एक आत्मीय संबंद आतां गोंयांत दाखून आमेले कुलदेवांनी तांकां हांगा पेटयला की म्हणून एक वेळ आमगेले भक्त जनाक मेळ्ळी ती म्हणून ते संतोष मडकय मामाई अम्माल गांव दिव्या राणे नवदुर्गा अद्भुत क्षेत्र ते मडकय पुरा क्षेत्र अद्भुत मडकय विशेष तांचे बेळवणीक इम्प्रुवमेंट लेटेस्ट तितले जालां थंय दिव्या राणे विश्वत राणे
तांगेली धर्मपत्नी एक सांगता हानी हेल्थ मिनिस्टर गोवा नगराभिवृद्धी सचिव जावन आशिल्लें शिशु कल्याण आनी मಕ್ಕಳ कल्याण हांतूय मंत्री जावन आशिल्लें प्रति अबलाच्यांतो हांगेलें समाजमुखी चिंतन आमी म्हणच्या पळयत राजकीय आशिल्लीं तांणी भारी वैभवान आसता म्हणून बिलकूल ना तांगेल तितलें कश्ट चिंतन तांगेल फॅमिली समेत तांकां न्याय दिवचें जायना केल्या वळाक तांगेल चेडूं आवडटा तांकां आनंदान अशें जायना कॉल येता हाय कमांड दाखोवन जनाल संकश्ट तांणी पळोवका जाता असल मस्त जनाल काण आसा तसली एक व्यक्ती विश्वजीत राणे हांगे कसंकी तांकां प्रेरण जालें हे अम्माक तेन्ना स्वर्ण सिंहासन ताका दिवका म्हण हांगे एक ಜನಾರ್ದನ್ ಭಟ್ ಕಾಲಾಗಾಯಿತು ಅಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ದೇವರು ತನ್ನಿ ಕಸಲ ಉಲ್ಲೈತಲ್ ದೇವಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನಿ ಸಂಗಿಲ್ ಉತ್ತರ ಆಜ್ ಸನ್ನಿಹಿತ ಜಾವುಚು ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಯೋಗಾನುಯೋಗ ಕಾಕತಾಳೀಯ म्हणताती विश्वजीत राणे ಒಟ್ಟು जली तन्नी संगल मगेर जानानी तंगेल अळिलू से ओट्टू जाले तंगेल ओट्टू केले तशी तन्नी हक्की एक तंगेल ओट्टू एक सान मठ तन्नी केन्ना निरीक्ष करना ते नायक होतो घेवन तंगेल जन ಒಟ್ಟು कोरनु ते एक निधी हंग दिवनु ते अम्माक स्वर्ण सिंहासन री बैसचे पळोवचे भाग्य आमकां दिव तशी पूर भक्त वृंदाचे एकल जावन तांणी केले विनीत जावन तांणी सांगता म्हणा तशेंची सांगता आसता विनीत जावन हें समर्पण आमेले पूर जन लाजना तांणी जावन तांगेले एक भाग आमी तेवन जना पूर ಒಟ್ಟು केवन केलां तांगेल ते आलोचनांनी पळयल्यार आसना हें बैल मनशांक विशेष जावन कामार वतल्या बैल मनशांक स्पेशल बसस जावका हें चिंतना असल मस्त चिंतना व्हडले ऑफिसर्सांनी पुरो दिल्लें चिंतना तें प्रॅक्टिकल वे तसो जावका म्हणून हट करून गोंयांत हाडलां आमकां भरमाजी विश्वजीत राणे हांगे ल्हान इंद्रजीत राणे नवे हां प्रताप सिंह राणे हां प्रताप सिंह राणे हांनी राया वंशादीक ಮೂಲತಃ मुंबई गोवा येवन सेटल जाल्ली रायल वंशाच्यांनी रायल वंशाचे का असं म्हळ्यार हाजे मध्यंत एक स्वयंसेवक जावन हांगा आमेले मध्य बसली म्हळ्यार संतोष सदाकाल हांकां आरोग्य भाग्य सदाकाल दिवो त्या देवाल सेव करचे समाजा सेव करचे हांकां दिव म्हणून आमी ಒಟ್ಟು जावन त्या देवा लागीं सत्यदेवता धर्मदेवताले मग या हांकां हांनी कसने म्हाका सन्मान नाका तुमी प्रितीचे आशिर्वाद प्रसाद पुरो म्हणलें जाल्यार आमगेले संतोशा खातीर तुमी घेवका एक सान प्रसाद रुपी म्हणून घेवका तांकां गौरव दिवका आमी वेदा मूर्ती अशोक भट वृंद पुरो ಒಟ್ಟು जावन तांकां गौरव दिवक बैल म्हशी माया स्वागत तुका सांगिली यो माय येत रे श्री सत्यदेवता धर्मदेवता पादारविंदಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವರದರಾಜ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಜೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ जय जय गुरु महाराज तुम्ही ಒಟ್ಟು रब्बा एक फोटो त्याला काढो येतं अशोक भट
ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್ಮಮಲೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ತಂಗ आणि रामदास शेवगुरु हां हां आंबेल रामदास शेवगुरु आमगेले श्रीयुत विश्वजीत राणे आमगेले हावस जावन आसा ती गोंयांतू विशेष जावन आतां आमगेले नरेंद्र मोदीन महिला समृद्धी आनी सबलीकरणा ताजे विशयार मस्त नमुने ती डेव्हलपमेंट करता आसा तिगेले भविष्य उज्वल जावो तशें आमगेले प्रितीन आशिल्ले विश्वजीत राणे दिव्या राणे आमगेले सत्यदेवते पूर्ण अनुग्रह करो म्हणून हांव देवीला सत्यदेवतेला मागून घेता. आता आंबेले मंदिराच्या प्रीतीचे प्रसाद रूपी गौरव स्वीकार केलेले श्री विश्वजीत राणे आणि 2 उत्तर उल्लोका म्हणून आम्ही निरीक्षण करता आसा ती दही धरून बैसून उलयत हांगा उपस्थित हांव देवी सत्यदेवता देवीक नमन करून आमचे मदीं आमचे गुरू महाराज आनी हांव तांकां सदां स्वामी महाराज म्हणून म्हाज्या मनान सदां तेंचे आशिर्वाद सदैव आमचेर आसचे. अशोक भटजी म्हाजे मिसीस तेंचे मिसीस आनी म्हाजे मिसीस दिव्या आनी हांगा उपस्थित सगळे गुरुपूर आनी ह्या परिसरांतले आमचे सगळे भक्त. हांव चड वेळ एकूच मिनीट घेता सांगपाक की मंजुनाथ भटजीचो म्हाजो संपर्क खूब वर्सां पयलीं जालो आनी त्या माध्यमांतल्यान मदून मदून देवीचो आशिर्वाद घेवपाक हांव सदां हांगा मदून मदून येवन वयतालो. पूण हांव तुमकां म्हाजो अनुभव मातसो सांगूंक सोदता सगळ्यांक. हांव म्हाजी कोंकणी मातशी वेगळी तुमकां कळटा न्ही म्हाजी कोंकणी. हांव जेन्ना आयलो पयले फावट आनी गुरू महाराजा कडेन केन्ना आशिर्वाद घेवपाक गेलो देवी कडेन आशिर्वाद मागलें म्हाका आयज पर्यंत आनी मंजुनाथ भटजीचे कंटिन्यूस संपर्कान रावन आनी हांगा जेन्नाय येता एक मनीस तसोच पावना देवी आपोवन घेता. असो बी काळ आशिल्लो की कांय वर्सां हांव हांगा पावूंक ना आनी म्हाका देवीन हांव इलेक्शनाचे पयलीं देवीन म्हाका जाय तशें सांगलें जाय तशें म्हाका मनान जें जाय तें आयज देवीचे आशिर्वादान फुडें वचत आहा. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडोवन येवपाक देवीचो आशिर्वाद लागता आनी देवीचे खंय तरी देवीचे माध्यमांतल्यान एक मनान एक वेगळे तरेचे विचार येता की म्हाज्या माध्यमांतल्यान कांय गोश्टी हांवें करूंक जाय. हांव इतलेंच मागता की अशी एक शक्तीपीठ जे प्रत्येकानी खंय विश्वास आसता गुरू महाराजान म्हाजो पूर्ण विश्वास ज्या तरेचो आहा. हांगा सगळे भक्तजन जे हांगा आयल्या तुमचो सगळ्यांचो विश्वास ह्या स्थानान आनी ह्या आमच्या सत्यदेवते देवीन आसा आनी तशेंच देवीचो जेन्ना येवकार येता आनी देवीच्या मनान येता की तुज्या माध्यमांतल्यान आपूण कितें करूंक घेवंक घेतलेच आनी तेन्ना मनीस हांगा ऑटोमॅटिकली पावता आनी तेज्या माध्यमांतल्यान कशें काम कशें काम जाता तें देवीक खबर आहा. मेन म्हणजे की हांगा गुरू महाराज बसल्यात तांकां सगळें खबर आहा आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की मनशाच्या जिवनान सगळे गोश्टी मनशाक गावता सत्ता गावता त्याच बरोबर पयशे आसता पूण मनशाच्या जिवनान आमी गृहीत धरता कांय गोश्टी की ते परमनंटलीच उरता
म्हाज्या डोळ्यांतल्यान इतले हे येवपाक कारण फाटल्या फावट हांव जेन्ना आयिल्लो आमी जुलयान हांगा पावल्ले आनी हांवें देवी कडेन मागून घेतलेले आनी हांवें मागून घेतलेले की ह्यो गोश्टी जे म्हाज्या मनान आहा ते हांव करून घेवंक सोदतां आनी त्याच बरोबर मंजुनाथ भटजीच्या माध्यमांतल्यान म्हाज्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळी गोश्टी घडून आयल्यो सिद्धार्थच्या माध्यमांतल्यान वयर सकयल जाले मंजुनाथ भटजी आनी आमची चर्चा जाली की वेळ कमी आहा पूण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां की आयज म्हाज्या दोळ्यान पाणी येवपाचो गरज इतलेंच की देवीची शक्ती ह्या तरेची आसा तुमकां खरें दिसचें ना कारण हांव मंजुनाथ भटजीच्या संपर्कान आसता 2-3 दीस केन्नाय म्हाज्या मनान आयलें भटजी म्हाज्या आई खातीर कितें तरी पुजा हांगा चालू उरोंक जाय म्हणून हांव सदां मागतां आनी आयज योगायोग हे सगळें घडून आयले आनी देवी थरयता की कितें जावंक जाय मनशाच्या जिवनान आनी तेच घडून येता मंत्री आसलो काय मुख्यमंत्री तूं जालो काय मनशा कडेन खूब पयशे आसले पूण मनशांनी चिंतोंक जाय की हे विचार करपाची गरज आहा की आपूण हे पयशे जे देवीच्या माध्यमांतल्यान गावल्या हे गरिबा मदीं लोक जेंकां त्रासान आसता तांकां आमी मदत करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय आयज हांव तुमचे मदीं आयलां हांव उलोवंक सोदिनासलो हांवें मंजुनाथ भटजीक सांगलें की हांव बेश्टो येतलो आनी वयतलो आनी देवीचे आशिर्वाद घेतलो आनी फोटो जेन्ना कित्याक म्हाजी आई जी आहा ती बरी ना आनी तो फोटो पळयल्यार तिजी याद आयली दुसरी गोश्ट की ह्या तरेचे प्रसंग जेन्ना मनशाच्या जिवनाचेर वयता देवीचो आशिर्वाद आसल्यार आमी कसलेय प्रसंगाक तोंड दिवंक शकता तिजे बी आरोग्य देवीचे कृपेन सुदरूंक लागला आनी योगायोग मनशांनी एक विचार करूंक जाय की आमी ह्या जगान जेन्ना खंयचे तरी अशे एक आशिर्वाद आसता देवीचो की ज्या माध्यमांतल्यान मनशांनी एक वेगळे वाटचाल घेवन फुडें वचपाची गरज आहा जेन्ना आमी आमचो धर्म जेन्ना आमी आमचो विश्वास हेजेर आनी आमचो देवीन जो विश्वास आहा तो विश्वास केन्ना विसरता तेन्ना मनीस फुडें वचूं शकना हे देवीचेर म्हाजो विश्वास इतल्या वर्साचो विश्वास आसा आनी म्हणूनच हांवें जेन्ना फोटो पळयलो म्हाका तिजी याद आयली आनी याद आयली इतलेच खातीर कित्याक तिका जेन्ना दुयेंस जालें आमी तेन्ना गृहीत धरलेलें की कांयच फुडें जावचें ना आनी आयुश्यान केन्ना खंयचो संकट मनशाचेर येता आनी तेन्ना आमी देवीचे शरणी येता देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आनी देवीचो आशिर्वाद ह्या तरेचो आहा की मनशांनी विश्वास दवरल्यार म्हाका दिसता की खंयचेय प्रसंग मनशाच्या जिवनार आयल्यार तो प्रसंगाक आमी तोंड दिवंक शकता आनी आमी ताका टक्कर दिवन आमी फुडें वचूं शकता आयज तिका कॅन्सराचो दुयेंस आहा आनी हांव आरोग्य मंत्री गोंयाचो आहा जाय ते खातें म्हाजे कडेन आहा पूण देवीचो आशिर्वाद आसल्या शिवाय आयज आमी पळयता ती आयज जे पयलींचो रिपोर्ट आशिल्लो आयजचो रिपोर्ट आशिल्लो आयज आमी देवी कडेन आशिर्वाद घेवपाक आयल्या आनी गुरू महाराजान सदांच सांगलेलें देवीचो आशिर्वाद तुमच्या वांगडा कायम अशें आसा देवीचो आशिर्वाद आसा पूण कांय गोश्टी तेंचे कडेन आयल्यार आमकां एक मनाक एक वेगळे तरेची शांती आनी वेगळे तरेचो आशिर्वाद आमकां गावता देवीचो आशिर्वाद ह्या तरेचो आहा की खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रत्येक आमची आई प्रत्येक भयण प्रत्येक आमचे ह्या परिसरांतले आमचे ह्या परिसरांतले आमचे सगळे भक्त आमी एकूच विश्वास दवरूंक जाय की हे जगान केन्ना केन्ना आमी पळयतात की लोकांक अहंकार जाता लोक विसरता की आपूण मनीस म्हणून आपूण कसो वयर सरला आनी हें जेन्ना विसरता मागीर देवी तुका लक्षान हाडून दिता की तूं मनीस
तूं ह्या जगानूच वेगळ्या तरेन तुजी रावपाची गरज आहा आनी म्हणूनच हांवें तेन्नाच्यान खूब देवीचे मनान जाय ती सेवा करपाचें म्हाज्या मनान आशिल्लें. पूण जो पर्यंत योग येना, जो पर्यंत आशिर्वाद देवाचो गावना, तो पर्यंत तूं देवीचे शरणी कसोच पावूं शकना. देवी स्वता आपूण घेता, कामां करून घेता. आनी आयज हांव जें कितें आसा हांव देवी खातीर देवीचो आशिर्वाद आहा म्हणून हे सगळे आशिर्वाद म्हाज्या जिवनान जें कितें बरें जावंक लागलां आनी जें म्हाज्या आईच्या जिवनान बरें जावंक लागलां, हांव फक्त म्हणटा की देवीचो आशिर्वाद आसा. म्हणून म्हाका दिसता की आयज आमी ह्या लेवलाचेर पावल्यात, तिजे आतां रिपोर्ट सुदरूंक लागल्या. आनी हांव मागता देवी कडेन सदैव ह्या आमी सगळे जे बसल्या हे आसन हें फक्त म्हाजे कडल्यान न्हू, आमी सगळे भक्तजन जे आसा, हांव फक्त माध्यम, आमी सगळे जे भक्तजन आसा आमकां सगळ्यांक देवीचो आशिर्वाद आसचो, गुरू महाराजाचो आशिर्वाद आसचो. आनी हें आसन जें आयज आमी हांगा देवीच्या फुड्यान आमी आयज अर्पण केलां, हे तुमी हे आमी एक परिवार जावन हे आमी अर्पण देवीक आमी करुया आयजचे दिसा. इतलेच सांगून म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. ओम सत्यमिदं सत्यमदच्युतं सत्यस्य सत्यमादाय सत्यमेवावशिष्यते. ओम भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांस्तनोभिरव्यसेम देवहि तंहदायो. ओम शांति शांति शांतिः. ओम श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यानं आशीर्वचनांतून दिलेली एक उत्तर आता उडगास येता. देवाला तूं आर्त जावन कसन मागता की ते तो दिता. देवाला मग्गनशी तागेल्या राबोवन तागेले वैभव धोळभोरून पळयत की तुका कसन जावका तें तो देव दिता. सूर्य मग्गील दिता, तुका कसन जावका तें दिता. खंय मोग आस, थंय त्याग आस, खंय आनंद आस, थंय आरोग्य आस. विश्वजीत राणे जगाक आरोग्य जावका म्हणून तुमकां त्या पदवी दिल्या देवान, आरोग्य संबंध पदवी. सदाकाल तुमकां दंपतींक आरोग्य दिवं, असल बरी कामां सदाकाल तुम्हाला ताना देव करून घेवं म्हणून सर्वांचेले सर्वय मागता ती त्या देवा लागीं. आतां श्रीयुत शिवगुरू रामदास कामत आनी आमगेले विश्वजीत राणे तांगेले आवसूले ते एक आमगेले म्हणजे चित्र तांणी ड्रॉ केलेलें. शिवगुरू रामदास कामत मंगळूरांत तो 3 years तकून येता हांव ह्या अम्मा लागीं. म्हाका एक लॉरी एक्सिडेंट जालेलो, तेन्ना मरता म्हूण जालो. तेन्ना वाचयलेली तिणें खंयची दोळान पळयलें वता म्हूण दिसलें. कांय 3 किलोमिटर दूर तिगेलें देवस्थान. हांव थंय स्टुडंट जावन आशिल्लो. एक नोट्स बूक विसरलो म्हूण हाडून आयलो. म्हगेल्या फ्रेंडान एक सायकल दिलें, त्या सायकल समेत लॉरी पंदा पडला. म्हाका कांय ना, बोध चुकलो. प्रज्ञ गेली, बट कोणकी बायल मनशां येयली बाबत आनी उद्दां मारलें, बोध आयलो. मागीर सांगलें अशें जालें हांव स्कुला वता म्हणून, आनी नोट्स बूक घेवन धांवलो. कडेरी ही म्हगेल अम्मा लागीं 4 दीस नंतर सांगून भेटयलां. ताका अशें जालेलें सांगलां वता हांव घर कडेन सांगनी म्हळ्यार सायकल सोड सोणान न्हय म्हळ्यार हांव घार सांगनी. कडेरी 3 सांगलें देवीन दर्शनारी ताका सायकला भेटू जाला म्हणून हाडत ताका म्हणून. सिंपल एक वखद दिलें तिणें. एक गजगू म्हूण आसा न्हय, ते गजगू कुडकू कोर न्हू चाबून खावका हांवें. ते कोड म्हळ्यार ते एक्चुली विश अशें केल्ल्यार, बट तें गोड आसा न्हय, गोड गांवचें त्या जेवट खावका. तशें 3 म्हयने केलें, ताजे मागीर गूण जालो बस आनी लायफ टायम येना तुका म्हणाली हीच. आजी 63rd year हांव वाचून आसा. तिगे प्रिती भारी व्हड. आनी म्हाका हांगा मंदिरांत जेवचे एक देवीलो फोटो सोडवाका म्हणलें हांवें. कितले वर्स फुडें 5 वर्स फुडें तांणी म्हाका म्हणलें म्हाका फुर्सती ना म्हळ्यार म्हागेल्या कुडांत राश पडला म्हूण. तशी पयर एका एक नवदुर्गेलो फोटो तांणी घरा कडेन आशिल्लो तांगेलो फुडलो तो घेवन आयलो हांगा. तांणी घेवन येताना म्हणलें तुमकां आज जेव फुर्सत आसलो तुमकां म्हूण. तेन्ना तांणी म्हणलें कशें म्हणारी बट माम कसं काम करोस म्हूण. तेन्ना हांव आमी शरबत वांटिता पळय
त्या जाग्यार देवील फोटोस सिंहबाईन जावन सिंह रब्ब न्ही ती सिंह बरीन रब्बिली युद्ध सिद्ध न्हय विश्रांती घेतली तिगेल फोटो आनी आतां सोडवान हाडलो सोडवान येवन गरकट दिताना त्या वेळार समज जावन आमगेले विश्वजीत राणेले फोटो फोन आयलो ताका समजावन तांणी तांगेले अवसूल एक म्हाका पेटयले ते महिला समृद्धी विशयार ते तांकां दाखयतना म्हणलें बट माम तुमी हे सोणाकाची हांव करून दिता तुमी कसले चार्ज तुमगेले घेना नवदुर्गेक देवील घेतना म्हणलें हांवें तुमी ते घेवू का इता म्हणून तांगेले परिस्थिती पळयल्यार कोणाक सांगचें जायना तांणी मस्त कितलें लक्ष हांवें 42,000 पेट जाल्ले ऑल ओवर वर्ल्ड गेले पळय दुबय पॅलेस अबुधाबी पॅलेस रॉयल पॅलेस ऑफ इंग्लंड पुरा गेले सो आय एम हॅप्पी आर्टिस्ट तसले एक संतुश्ट जावन आशिल्ले आतां तो देवील फोटो तशी आमगेले विश्वजीत राणेले अवसूल फोटो करची भाग्य तांकां शिवगुरू कामतेन भितर बशिल्ले सत्यदेवतेन दिल्ले म्हूण हांव लेखता तशी हे आतां ह्या संदर्भार तांकां आमी एक सन्मान करुया म्हूण लेखला तुमके नवदुर्ग आमगेलो आर्टिस्ट शिवगुरू कामती काही नवदुर्ग काही पुराकण नवदुर्ग दिसता आसता त्या लेकर नवरात्री सिद्ध जाल्ला म्हणून जालें थँक्यू आता अहर्निशी ते सत्यदेवतेलागी धर्मदेवतेलागी आर्त दितले वेदमूर्ती चंद्रकांत भट आशीर्वचन रूपारी दोन तरुण लोक म्हणून तांगेला मागता ब्रह्मरुद्रादिवंदित्वां भजे वेङ्कटनायकं निवारयासनिष्टानि साधयिष्टानि माधव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते आमी देवाल्या कसले मागोना आमी देवाल्यागी चिंतन करचें मात्र आमी बटमाम देवाल्या चिंतन कसलें म्हळ्यार आमगेल भायल चेडवाल मात न्ही आमगेल कसकी एक देवाल नड्या भितर कोण येताची कोण तांगेल दुख्ख मागताची तांणी आमी देवाल्या उलोवचें पण तागेल ते कश्ट आसा आगेल दुख्खार आसा कोणीय तांय म्हगेले येवन म्हाका म्हगेलें पुरा काम जाल्लां पडपा म्हूण म्हगेल्या कोणीय सांगनी हांव मना लेखचें कसा म्हळ्यार आनी आमगेले कश्ट वच्चे न्ही म्हणून मना लेखचें मना भितर ही संसार ಎಂಬ ಪಾಶವ ಬಿಡಿಸಲು ಸಂಸಾರ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸ್ಮರಿಸು म्हणून जीवना भितर संसार भितर आयुर्नश्यति श्रियतां प्रतिदिनं आयुर्नश्यति श्रियतां प्रतिदिनं यातिशयं यौवनं प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षका लक्ष्मी स्तोय तरंगभंगचबलं विद्युज्जलं जीवितं तस्मार्मा शरणागतं शरणदं तं रक्ष रक्षादुना जीवना भितर एक संसार भितर पडला म्हणून जाल्यार तागेल जीवना भितर एक बुंचेर घालतना देवा एक चेल्ल्या चेडूती जाल्लो चेल्ली वबास देवाला आयलो देवा एक चेल्लो जावं का म्हूण चेल्लो जाल्लो देवा ताका एक लायक विद्य दी ताजे नंतर तागेल भविश्यान ताका एक उपनयन की संस्कार की पुरा जावन चेडवाल वाडीक पुरो जातना वपास तागेले एक अर्द्यार एक जबाबदारीची एक मालगाड्याल जबाबदार येता तेन्ना देवाल चिंतन आनी श्रीमन नारायणाल चिंतन आनी आमगेलें चिंतन तीच जावन आसा तेन्ना आमी देवाल्या मागचें कथा म्हळ्यार आनी जाल्यार एक देवान कसकी आज विश्वजीत राणेन कसकी आय दिसार मना भितर संकल्प करून तागेलें दुख्ख हृदया भितर आसच्या पुरो तागेलें चिंतन कसलें हृदया भितर आसच्या गे पुरो आनी कितें तागेलें मनान तुल संकल्प बाकी आसच्या पुरो जाल्यार ताणें कसकी एक मना भितर एक प्रार्थना केलेलें देवान उपसिला देवाला आतां मागची कथा म्हळ्यार तागेलें मनान तुल विशय देवान आनी कितें चलोवन दिवं का तशी आमगेले भजक आले कोण कोणाल मना भितर कश्ट आसा त्या देवान चंद रितीर परिहार करून संतोशार येवन आमगेलें काम जें जाल्ला देवान चलयलें म्हणलें देवाल्या सांगला पुरो बट मामाल्या सांगचें नाका देवाल्या सांगून देवाल्या एक प्रसाद मागून आनी की तांकां उत्तरोत्तर देवान अभिप्राय अनुग्रह दिवन
उत्तरोत्तर श्रेयोभिवृद्धीच्या म्हणून प्रार्थना करता. तशी अंगेल दाम्पत्य जीवन आणि तांगेल कसके मालगड्याला अवसूल आरोग्य तशी चरणवाल लायक विद्याभ्यास तांकाय देवान चंद्री तेर देवान मना लेखील प्रकार देवान चलोन स्थान मान गौरव खंयची काला की च्यूत येनाशी आणि की एक पण गारचून वैरी तसल भाग्य देवान चलोन उत्तरोत्तर रूपार वृद्धी कोण चलोन देऊ. हरिओम. सानिध्य वृद्धि केवल वैदिक वृंद निमित्त मात्र नहीं, भजक वृंद निमित्त ऐस प्राणापाय निमित्त चांग जलाव अत्यंत क्लिष्ट ऑपरेशन अंतू सक्सेस जाऊन डॉक्टरान केलेले वैर पडलेलो 1 वर्ष नंतर डॉक्टरला वचून तुगेले जन्मदिन का शुभाशय म्हणून प्रीतीन तक कोणी मेळलेली कंचे दाखलो ना. तसल दाखलांक जाव का आमा तुगेला मग्गिलें म्हाका सत्ती करून दिलां तुवें. आज पांय पण वतास एक 5 मिनट बैसून एक भजन की एक स्तोत्र की सांगून म्हाका तसले मनोवृत्ती ना म्हणून सांगना आमी बेळसूया, सानिध्य वृद्धी करुया मंदिराचे म्हणून तुम्हाला सर्वांक म्हाका गुण आतां धन्यवाद समर्पण. हां आता उल्लोजेरी यांनी एक 3/4 गंटा सांगा आमगे लेक्कार 8 गंट्याक म्हूण आशिल्लें जेवणाचें भोजनाचें. तशी उल्लो तसलें कोणी हांगा नाची जाल्यार आतां हांव मनाक तूं म्हणारी आनी देवूय उलोव म्हणून देवी उलोव म्हणारी पुराय जनाल मनाची कामना वग्गी कोरून दिवो सकडाल घरान तूं महालक्ष्मी स्थिर जावो म्हणून हांव म्हणटा. आमी उलोवन कांय प्रयोजन ना. 3 मात्र उलोवन 3 अनुग्रह केल्यार मात्र हें साध्य. तशी आतां हांव सकडांक मोगारी आयल्यांक कसं करता म्हणारी आमगे सभागृह वचूं का दय कोरून वय सभागृह वचून आतां एक ते यक्षगानाचें एक 10 निमिष नृत्य आसा तें वीक्षण करून आमगेले भोजन प्रसाद सत्यदेवतेर मागेल न्ही सत्यदेवतेर भोजन प्रसाद स्वीकार करूनच वचूं का म्हूण हांव विनंती करता. वय वय मागीर सभागृह वचूं का आनी हांगा आयल्यान सकडान भोजन शालांत नित्य अन्नदान भोजन शाळेंत जेवणाची वेवस्था केला. तशी पक्कनी तशी अनानुकूल असल्यार सभागृहांत तुका वेवस्था केला. पूर कडेन एक प्रसाद करलुटम्मालोची प्रसाद. 1 मिनिट आमगेले भजना मंडळीचेले भैरव ऐकूनच तुम्ही हांगा निर्गमन जावका म्हणून विनंती करता. ಒಟ್ಟು ಜೋನ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಾಂಗ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः. नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता. शुम्भविदारिणी शुम्भविदारिणी माता भवानी
शुम्भविदारिणे माता भवानी 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 जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी 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 शुम्भविदारिणी माता भवानी 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 जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी जगत जननी चतुर्वेदवतारिणी जगत जननी चतुर्वेदवतारिणी जगत जननी चतुर्वेदवतारिणी जगत चतुर्वेदवतारिणी ब्रह्मा शिव हरि हर चरणीनो 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 ध्यान धरत सुर नर मुनि ध्यान धरत सुर नर ध्यान धरत सुर नर मुनि ध्यान धरत सुर नर मुनि ध्यान शुम्भविदारिणी माता भवानी 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 जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी जय दुर्गे
सगळ्यान बैसुका आनी दोटा वेळ वरला आनी किण मामान सांगले एक भैरवी काडा म्हण बदल पळय रे आमगेले कोरोना वेळार आमी कोण आमी मात रंगा देवाल तशी सकाळी हांवें प्रार्थना करतना एक शक्ती म्हणजे भैरवी शक्ती हांव तूं नवदुर्गेक एक किरीट करून दी स्वर्ण किरीट करून दी म्हणून तशी किण मामान सांगता अपासय उडगास केली कसं म्हणारी नवदुर्गेक एक स्वर्ण किरीट करी म्हण त्या दिसूची आमगेलो विश्वजीत राणे गुरुपुरा पावलो कसं म्हणून गोतना म्हाका त्या दीस म्हळ्यार त्या उडगास करची सकाळी हांव मंदिरा येताना यो हांगा आयला गुरुपुरा तेन्ना तांणी म्हणलें कसले एक सेव कोरको म्हणटा त्या सेव करता म्हणटा तांणी सान एक कुडको भांगर हाडलें तेन्ना हांव म्हणलें आमगेलें एक वर्सूंतल्यान मन आसा तें एक बाकी आसा म्हण त्या वेळार आनी कसं म्हणाली आनी हांव सांगलें त्या वेळार तांणी एक कुडको हाडून दिलो आनी म्हणलें ती भितर बसला नवाय तुमी हांगा भटमाम आसा नवाय ती घाल प्रार्थना करा तांणी ती चलासून दिता म्हण त्या वेळार पुरो भक्त लोक आमी वॉट्सअप केले हांवें त्या टायमांतल्यान पुरो लोक मेळ्याची करा म्हण 3 म्हयने भितर वेवस्थीत जावन आज आमी ह्या स्थानार देवीक समर्पण करची योग मेळ्ळो आमकां तशी आतां आमी पुरो लोक हांगा भक्त मेळ्ळाची तशी आतां एक कुटुंबाचे भितर वचून प्रसाद घेवका देवी नड्यार एक कुटुंब म्हळ्यार एक वळ भितर वचनाचे प्रसाद घेवका तशी मागीर सभागृह वचुका सपरिवार एक फॅमिली वचाची नुगल करचें ना आनीक म्हळ्यार 8 घंटे जायना कांय जाल्यार कसं म्हळ्यार वेवस्थीत काही समजता प्रत्येकाक वेवस्थीत समजता दय कोर न्हू एकल्यान एक कुटुंबाची एक बायल बामूण चेडूं बायल बामूण चेडूं तशी वचा पुरो जनाक देवील प्रसाद मेळटा हे स्वर्ण सिंहासन करच्यान पुरो जन मेळ्ळाची पुरो जनां लागता त्या वेळी विशेष जावन आमकां विश्वजीत राणे तुमी मुखार शियाची ती आसा म्हणून आमी पुराय जाणां सांगचे कशें म्हळ्यार भटमाम जावन तुमी कांय भिवू नाकाची म्हणून जाल्यार विश्वजीत राणेन म्हाका म्हणलें कशें म्हळ्यार पुराय जन आसता न्हू इतलो कुळावी आसता भक्त लोक खंय आसता तुमगेले जन पुराय जाणां पेटायाची ती करून दिता भितर आशिल्ली म्हण ताता आसता जालें भटमामाकय वयर स्थान दिलें ताका मॅच म्हणटाना ताकाय हांव मस्त धन्यवाद दिता म्हळ्यार तांणी येवचें नाशिल्लें हे एक पुराय जनान समर्पण करताना तुमी आयल्यार एक आमकां एक ताका एक किरीटाक एक वज्र घालवर जाता म्हण हांव मना लेखून तांकां हाजी मस्त नमुन्याचे प्रेशर घाल्या तांणी सरकारी एक जबाबदारी आशिल्ली जन दय करून हांव तांगेर क्षम मागता कित्याक म्हळ्यार मुख्य कसं म्हळ्यार सरकाराचे तांणी जबाबदारी सार्वजनीक काम जावं डॉक्टर जावं कोणूय जावं तांगेर कर्तव्य मुख्य जाल्यार आमी ह्या संदर्भार आमी ताका मस्त वतड घालवर जाल्ले हांव दय करून ताका क्षम मागता आनी तिणें सदां पुरो जनाकय आनी तांगेर कुटुंबाकय देवी कल्याण करूं म्हण हांव मनार हृदयान मागून घेता आमी क्रमार भितर पेटयता ती
दैदोरनो कोणी चूक इले कनशी शांत चित्तारी देवालो देवील प्रसाद घेवका म्हणून तुमगेला विनंती करतात. हां मंडळीच्यानी येवन सूर्यप्रसाद घेया ती तो आतो वचत ना एक मिनिट येऊया भजनेची 1 मिनिट यो चिरडू येया ಒಗ್ಗೆಯ येया आद्यादिश्रीमहालक्ष्मीर्विष्णुवामाङ्कसंस्थिते प्रत्यक्षं कुरु मे रूपम् रक्ष मां शरणागतम् रक्ष मां शरणागतम् रक्ष मां शरणागतम्. सत्यदेवता माता धर्मदेवता सत्यदेवता माता धर्मदेवता नित्यनिर्मले निगमरूपळे नित्यनिर्मले निगमरूपळे ಪೊರೆಯೇ ಸಂತತ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ